वास्कोच्या एमपीटीचो वास्कोन रावपी लोकांक जावपी त्रास कमीच जायना। कोळशाच्या प्रदूषणान चालू जाल्लो त्रास आतां लाकडाच्या बारीक चिप्सांचेर पावला। पयलीं कोळशाच्या प्रदूषणान, मागीर बॉक्सायट आनी आतां लाकडाचे चिप्स। एमपीटीन व्हडा प्रमाणान आतां लाकडाचे चिप्स हाताळपाचें काम चालू जालां। तशेंच लाकडाच्या ह्या चिप्साची येरादारी वास्को म्हालांतल्यान चालू आसा। ताचेर सरकार आनी सरकारी यंत्रणेचें नियंत्रण ना। ह्या संबंदान सरकाराक पत्रय बरयलां, मात आजून कांयच ना अशें लोक म्हणटात। चिप्सा लागून आमकां हेज्या पयलेंय आमी सांगलोलें आहा की वुडन चिप्स हो जो पळय हाडटाय आनी बर्थ नंबर 11चेर घालताय तो सारको बरो न्हू म्हणून। आनी हेजेर आमी लेटराय केलोलें आहाय गोवा पोल्युशन बोर्डाक, एमपीटीक, की हो वुडन चिप्स घेवपाचो, हाडपाचो, बर्थ नंबराचेर बंद करचो म्हणून। जाल्यार आयज पासून तो बंद जायना। जाल्यार आमी हे सरकारा कडेन आनी हे दोनूय एमएलए कडेन रिक्वेस्ट करून मागताय, हे जो पळय वुडन चिप्स हाडटाय तो वुडन चिप्स वाऱ्याचेर उदकां पडटा, दोरयान पडून आख्खो बिचीर बसता, नाकान वयता, दोळ्यान वयता। जाल्यार आमी मागताय हो वुडन चिप्स हिंगाचो बंद जावचो। दोरयान पडले उपरांत तो आमचे नेटां बसता, सगळीं झाडांनी बडटा, नुस्तें उणें लागता आनी वुडन चिप्स सुबेज लागता नेटां। सो आमी सरकारा कडेन मागताय आनी एमपीटी कडेन की हो वुडन चिप्स हिंगाचो बंद करचो। एमपीटीन चालू आशिल्ल्या ह्या लाकडाच्या चिप्सांचो परिणाम लोकांचे जिणेचेर जावपाक लागला। दर्यान नुस्तें मारपा खातीर वचपी नुस्तेकारांक नुस्त्या परस चड लाकडाचे चिप्स मेळटात खंय? लोकांक त्रास जावपी वेव्हार एमपीटी कित्याक करता असो प्रश्न लोक करतात। तशेंच आतां वेळ आयला की एमपीटीच्या विरोधान व्हडलें आंदोलन उबारपाचें अशें वास्कोचो लोक म्हणटात। लास्ट टायम आमी ट्रक हाडयल्ले आनी गव्हर्मेंटाक आमी एक अल्टिमेट दिल्लें की बाबा पयलीं बाबा ते वुडन चिप्सान डस्ट जाता आनी इट्स अ वर्स दॅन कोल म्हणून। आनी सेकेंड थींग एक लिमीट आसता हायटाचें, ते बियोंड द हायट वयताले। हे सगळे आमी आरटीओक आनी पुलिसाक सांगलेले आनी पुलिसान आनी आरटीओन आमकां एश्युरन्स दिलें की आमी हे करतले म्हणून। सो सून आफ्टर आमी ते एलिगेशन घातलें आनी ट्रक स्टॉप केले पळय, आमचो आल्लेकर तेन्ना मिनिस्टर आसलो, आल्लेकर आयलो आनी म्युनिसिपालिटीक डेडलायन दिलें की बाबा हे ट्रक स्टॉप जावपाक जाय आनी विदीन 1 मंथ जावपाक जाय। सो आमी कितें केलें बाबा चल आमचो एक मिनिस्टर आल्लेकर बाब आयला आनी कितें तरी आमकां एश्युरन्स दिलें आनी बंद करतलें म्हणून। आनी म्युनिसिपालिटीक एक रेजोल्युशन काडपाक लायलो। सो आल्लेकर आयलो म्हणून आमी ते स्टेप बॅक केल्ले। आयज पर्यंत ते रेजोल्युशनाचे कांय फायदो जावना, आल्लेकराचे बी कांय जावना। आतां आमी सगळे कोल आनी वुडन चिपाची एक एज्युटेशन करतले आनी इज अ वास्ट एज्युटेशन करतले आनी वास्कोकारांक दाखयतले बाबा आमी खरे हेजे एगेन्स्ट आसा आनी हे आमी बंद करून रावतले। एमपीटीक खुबशे वस्तू आसा ते हाडपाक, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करपाक। वाय ओन्ली वुडन आनी कोल? इट कॅन बी अ शुगर, वीट, रायस, एवरीथींग। वास्को शारान येरादारी वाडल्या, तातूंत एमपीटीचे येरादारी करपी व्हडले ट्रक। कायद्यान शारांतल्यान येरादारी करपा खातीर नेम आसात, मात ते कोणच पाळिनात। म्हज्या वेळार सरकारा कडेन चर्चा करून येरादारी करपाचेर नियंत्रण हाडिल्लें अशें राजेंद्र आर्लेकार म्हणटा। सामान्य मनशाक आपले 2 व्हिलर आसात, 4 व्हिलर आसात जाल्यार ती चलयतना सुद्दां भंय दिसता। तांचेर आज कसल्याच प्रकारचें रिस्ट्रिक्शन ना अशें एक दिसपाक लागलां। ते सगळीं बंधनां, रिस्ट्रिक्शन्स तांचेर घालपाची गरज आसा। कितले उंचीची व्हेकल्स, हायटची व्हेकल्स हांगासर येवप, कितली व्हडले ट्रेलर कितले येवप आनी खंयच्या टायमार येवप। आज आमी पळयतात खंयच्याय टायमार एखादो ट्रक फुडें वता, कायद्यान एक रूल आसा, नियम केल्लो आसा की सकाळच्या ह्या वेळार ज्या वेळार भुरगीं शाळेन वतात, स्कुलान वतात त्या वेळार थंयसर वचप ना म्हणून। फाटल्या फावटी हांव हांगा आमदार आसतना तेन्नाच ती गजाल आमी करून घेतिल्ली। परत दनपारच्या वेळार शाळा सुट्टात तेन्ना तें रिस्ट्रिक्शन आसा, खंयच्या हातून वचप ना तें रिस्ट्रिक्शन आसा। पण आयज ह्या सगळ्यांचेर कोण ते जाय त्या पद्दतीन ट्रकवाले आनी कांय प्रमाणान बाकीच्यो मिनी बसीस जे आसात ते हांचेय बेदरकारपणान चलोवप जें आसा ताच्या मुळे वास्कोन ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लेम दिसान दीस वाडत आसा। हें सगळें रिस्ट्रिक्शन आसा हें पाळपाक जाय, करपाक जाय।